मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची ही तिनूय पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमचो देव न्हय फकत आमकां खावन पिवन सांबाळटा, पूण तो आमकां केन्नाच सोडिना सांडिना. तो सदांच आमकां ताचेशी दवरता. पयले वाचपान आमी आयकलां, इजायस प्रवादी आमकां सांगता, देवाची मोगाची पोस जाय आसली ती देवा कडसून पयस गेलोली आसली. कित्याक तांकां आपणाक जाय पळय ते भाशेन जिवंक जाय आसलें, न्हय देवाचे येवजणे प्रमाणे, आनी ताच्या लागून लू करून देवा कडसून ती पयस गेलोली आसली. पूण हांगा आयच्या वाचपान इजायस प्रवादीक देव सांगता, ते पोचेक सांग, कितलो हुस्को आसा देवाक तांचो, कितलो मोग आसा देवाक तांचो. तो कितेंय करूंक तयार आसा तांचे पासत, कित्याक ताणें तांकां सोडूंक ना. ती जरूर गेल्या म्हजे कडसून पयस, पूण हांवें तांकां सोडूंक ना. हांव तांकां लागीं दवरतलो, हांव तांकां जाय पळय तें दितलो. जें तांकां पयशांनी पासून घेवंक जायना तें पासून हांव तांकां दितलो. आनी तें कितें म्हटल्यार, जें आमकां पयशांनी घेवंक जायना म्हटल्यार मोग, भावाट, बोरवासो. हे पयशांनी आमकां घेवंक जायना, हे फकत आमकां देवा कडसून मेळटा आनी ते प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आनी हेंच कितें तो तांकां इजायस प्रवादीक सांगता पोरजेक सांगूंक, आनी देव तांचे बरोबर एक करार कोत्ता. अशेंच कितें आमी पळयता शुभ वर्तमानान, जेजू न्हय फकत आत्मीक भूक लोकांची मारता. कित्याक आमी जाणा, आयच्या शुभ वर्तमान आयकलां कशे भाशेन याकी पोस जा लोक जेजू फाटल्यान गेले. जेजू एक्चुली सुवातेर वचून इल्लो वेळ साडूंक सोदतालो, पूण तांकां पळोवन तो चुचुल्लो आनी प्रवचन करून तशेंच तांकां पेकोवण्यो दिली. ताणें तांची आत्मीक भूक भागयली आनी शेकी तांची कुडीची भूक भागयली. जेन्ना तांकां इतलो वेळ जाल्लो, जेजू म्हणटा कितें तरी खावंक दी. आनी तो जे 5 मासल्यो आनी 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो त्यो ताच्या हातान दिता आनी मागीर तो देवाक दिनवासून त्यो सगल्यांक वांडटा. हुस्को आसा आमचे आत्मीक तशेंच आमची कुडीची भूक मारूंक देवाक, आनी ताचे लागून तो आमकां ताचो पूत ह्या संवसारान धाडटा आमचे पासत. आनी हेच कितें आमी पळयता दुसरे वाचपान, जेन्ना भाग्योन पावलू आमकां उगडास कोत्ता देवाचो मोग, देवाचो हुस्को आमचे थंय. तर आमची ही तिनूय वाचपां आमकां दाखोवन दिता की देव केन्नाच आमकां सांडिना, केन्नाच आमकां सोडिना. तो सदांच आमच्या सांगाता आसा. तो आमची भूक तान आत्मीक तशीच कुडीची भागोवंक तो आमकां सदांच आदार दिता. तर आमी जण एकल्यान कितें करूंक जाय? मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पयले सुवातेर देवाक जेजूक रिगून रावंक जाय. जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता तेन्ना आमी संवसारी वस्तू आमकां बुलयतात पळय तांकां पाठ करूंक पावतले. नाजाल्यार आमी संवसारी वस्तूंक लोबदोन उरतले आनी तेच्या फाटल्यान वेतले आनी संवसारी वस्तूंनीत आमी उरतले. पूण जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता, देवाक रिगून रावता, संवसारी वस्तू ज्यो गरजेच्यो आसा त्यो प्रमाणे आमी त्यो वापरतले आनी देवाक दिनवासूंकूय पावतले. कित्याक देवानूच हे संवसार रचलेलो आसा आनी वस्तू आमचे थंय दिलेल्यो आसा. पूण जेन्ना आमी त्यो वस्तूंक लोबदोता तेन्ना आमी मागीर पातकान पडटा. पूण ह्यो वस्तू खऱ्यो आनी बरे भाशेन वापरूंक आयज जेजू आनी देव आमकां हे वाचपांनी आमकां उगडास कोत्ता. दुसऱ्या सुवातेर जे 5 उंडे आनी 2 मासली जेजूक दिता, तशें आमी आमचे 5 उंडे 2 मासली जेजूक दिवया. जावं आमची गिरेस्तकाय, न्हय फकत पयशांची दुडवांची गिरेस्तकाय, आमची शिकपाची गिरेस्तकाय, जावं आमकां वेगवेगळे गुणांनी आनी तालंतान भरलेली आसा, ही सगळी गिरेस्तकाय आमी देवाच्या हातान दिवया. आनी देव आमकां ती गिरेस्तकाय वरवीं वाडयतलो आनी चोडयतलो. आनी शेकी जी गिरेस्तकाय आमकां दिलेली आसा ती दुसऱ्या बरोबर वांटूंक, जे परी ते 5 उंडे आनी 2 मासले सगल्यांक वांटून तांचे पोट भरलें आनी ती दादोशी जाली, कित्याक देवान ताचेर आशिर्वाद घातलो. तर आमी जेन्ना आमची सगळी गिरेस्तकाय देवाच्या हातान घालता, तो ताचेर आशिर्वाद घालतलो. आनी जेन्ना आमी ती हेरां पासून वापरता, तांच्या आदाराक पावता, तांचे सगळे मोग आनी बोरवांसो दाखयता, आमचें जिवीत फलादीक जाता. पूण आमी हेरांचें जिवीत फलादीक करूंक पावतले. तुजीच कृपा आमकां मिसांत मागुया.